सर, काल रिझल्ट जालो साऊथ गोवा हम्म. सीट बीजेपी हल्ली, पण Yes. दाबोळी लीड असली, पण तुम्ही ओव्हरऑल तुमचे परफॉर्मन्स आहे म्हणजे दाबोळी जे बीजेपीन लीड केल्ले तेजेर हॅपी आहा, कारण काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट जिखून येयला तो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तुमच्या अगेन्स्ट तेणी कॉन्टेस्ट केले, सो तुमच्या खातीर हय ती निवडणूक तितलीच म्हत्वाची आसली. पयले सुवातेर in a हम्म. democracy, even if you win by one vote, it is a win. हम्म. Therefore, I congratulate the Congress candidate for winning the South Goa seat. हम्म. पूण पयले सुवातेर एक मनीस जेन्ना कॉन्टेस्ट करता तुवें तुजे होम ग्राउंडार स्ट्रॉंग आसपा जाय. हम्म. आमी खंयची टीम सुद्दां खेळटाना कितें पळयता, होम ग्राउंडार दुसरे टिमी चड गोलांनी मारतले आनी मागीर एवे प्लेस ते खेळटा तेन्ना जाग्यार दुसरे कडेन लीड देंवल्या जाता, हिंगाची लीड आमकां जिखयतले म्हूण. हम्म. पूण ते काँग्रेस कॅन्डिडेटाचे पळोवपाक गेल्यार तेजे होम ग्राउंडारूच तो सेकंड टायम हारलेलो आसा हम्म. आनी व्हडल्या मार्जिनान हारलेलो आसा. सो आय एम व्हेरी सॅटिस्फायड विथ द रिझल्ट and I am very happy with my कार्यकर्तास who worked so hard along with me to give the lead. कित्याक प्रत्येक जाणाची अपेक्षा अशी आसली की आमकां बरेच त्रास आहा, आमकां लीड मेळपाक डिफिकल्ट, कित्याक तेजो होम ग्राउंड एक सिंपथी म्हूण लोक वोट मारता, एक होम पर्सन म्हूण लोक वोट मारता आनी सपोर्ट करता आमचो मनीस म्हूण. पूण हिंगा होम ग्राउंड अशें जाल्लें आसा, तो रावता वॉर्ड बूथ नंबर 19 आसा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो रावता SMRC थिंगा 19 आनी 20 वयल्यान आमकां बरी लीड मेळ्ळली आसा ओवर काँग्रेस कॅन्डिडेट. म्हणजे बुथानूय जिखोना, ते वॉर्डानूय जिखोना आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय जिखोना. साऊथ गोवा जिखलो कित्याक तूं पळोवपाक गेल्यार हांगकडे मुद्दम पळय, नुवें सारके कॉन्स्टिट्युएन्सी 10,000 लीड, बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी 14,000 लीड, वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी 13,000 लीड आनी कुडतोरी 9,000 लीड. हे सगळी कंबायन केल्यार 47,611 लीड जाता ओनली फ्रॉम दीस 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. हांव बाकीचे घेयना. हे कितें दाखोवन दिता, हे पोलरायझेशन जे जाला हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले जाल आसतना सुद्दां हो काँग्रेस कॅन्डिडेट जिखता 13,533 मतांनी. म्हणजे कितें दाखयता, हे पोलरायझेशन जावपाक कारण आसा. एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी थिंगा चड लोक रावता आनी एकान एक वोट तेंकां कॅरिंग युअर फ्लॉक टुगेदर म्हूण लोकांनी तेंकां तशी शिकवणी दिवन सारखे डायरेक्ट सांगून वोटिंगा हाडलेले आसा. एक मत भायर वयचें ना अशें. हय, आनी एकूय वोट भायर वचपा जायना. हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. असले पॉलिटिक्स आमकां कोंता येता जाल्यार फुडारा असलेच पॉलिटिक्स पोलरायझेशन करून आमी करपाचे जाल्यार. वेरेज जे कम्युनल म्हणटा बीजेपी कम्युनल न्हू म्हूण हितून सिद्ध जाता. हेच वोटांनी न्हू, आमचे हिंदू भावांनी वोट काँग्रेस पार्टी मारलेलो आसा आनी ते दाखोवन दिता की आमी पोलरायज करपा आमी ट्राय करूना ऑन कम्युनल बेजीस. कित्याक आमी वी डोंट बिलीव इन दॅट. वी बिलीव इन इन्क्लुजन ऑफ एव्हरीवन, इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ आनी सगळ्या समाजाचे लोकांक घेवनूच फुडें वचपा जाय. हारता जिखता ना जिखता हे पॉलिटिकल प्रोसेस आहा. केन्ना तूं जिखतलो, केन्ना तूं हारतलोय बीन, बट वन हॅज टू टेक इट ग्रेसफुली. वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल विथ ऑल ह्युमिलिटी. Once again, I congratulate the Congress party for winning and keeping their bastion with them, even though it is with the support of all allied parties except RG. But nevertheless, it is a win, and I wish them all the best. लास्ट आमी सगळे आहा कितें तरी गोंयचे बरें करपाक, गोंयचे गोंयकारांचे कितें तरी बरेपण पळोवपाक आनी करपाक आनी प्रयत्न करपाक टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. आनी हांव समजता हें जातलें म्हूण हीच अपेक्षा दवरता. आनी हांव तरी आसतना साऊथ गोवा वोटरां धन्यवाद म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. इतले व्हडले संख्येन एक नवीन कॅन्डिडेट जे केन्ना पॉलिटिक्सान नाशिल्ले, तुमी इतलो आमकां सहकार दिलो, आमकां इतली प्रतिसाद दिली, इतले वोट आमकां दिले. ओन्ली आमी -13 जाले, विच इज अ व्हेरी नॅरो मार्जिन. इट कुड हॅव गॉन इदर वे. सो आय कॉंग्रॅच्युलेट ऑल आवर कार्यकर्तास. आय कॉंग्रॅच्युलेट BJP वर्कर्स की यू हॅव केप्ट आवर फ्लॅग फ्लायिंग हाय.
आता कितें जालां लास्ट हांव सांगपाक सोदतां इवन सेंट्रल लेवलार तशें हिंगाय आमी जिखले मोर देन 1 लाख मार्जिनान नॉर्थ गोवा सीट हिंगा फक्त 13,000 जिखले बट इट साउंड्स लायक इवन इन विक्ट्री दे आर मेकिंग इट साउंड लायक अ डिफीट फॉर अस आणि तेंचो पराभव जो जाल्लो आसा नॉर्थ गोवा दे आर मेकिंग इट साउंड लायक अ विक्ट्री इवन एट ऑल इंडिया लेवल अरे एनडीए एक गठबंधन पयलींच सोन आसले न्हू गठबंधन हय. आता कोरोना न्ही बरोबर you have crossed 295 and you are already in alliance 272 is the magical figures there is such a big difference and they are doing as if Modi ji has not won. Narendra Modi will again become prime minister for third time. He will lead the country to even greater heights and you will see things changing in his third term in a very fantastic manner where our country marches forward. Ultimately मान सम्मान या देशाचो कोणे सांभाळला फॉरेन एक्सचेंज कोणे मायज एफडीआय कशें मायज येता हे आमी स्पेसान पावले सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मून विच शोज आवर टेक्निकल प्रोवास थर्ड लार्जस्ट फिफ्थ लार्जस्ट इकॉनॉमी जाली थर्ड लार्जस्ट इकॉनॉमी जावपाचे मळार आमी आसा ह्यो बदल हाडला आमचे प्रायम मिनिस्टरान श्री नरेंद्र मोदीन आणि तेन्ना आमी तेकाय शाबासकी दिता की परत खूब कठीण आसता तिसरे खेपे एक सरकार परत निवडून हाडपाक बाब नरेंद्र मोदीन ते करून दाखयले आणि सरकार निवडून हाडलो गठबंधनान विच ही वॉज द लीडर ऑफ एनडीए नोबडी एल्स वॉज द लीडर सो ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट ही विल लीड अ व्हेरी गुड अँड स्ट्रॉंग गव्हर्नमेंट जशें आमी गोंयान आमचे बाब डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय तिसरे खेपे हाडून दाखयलो सरकार आणि दाखयले लोक खरे प्रमाणान आमचे बरोबर आसा आता थोड्या संवय जाल्ली आसा इवन इन विक्ट्री दे विल मेक इट लूक लायक अ डिफीट नेगेटिव्ह प्रोपगंडा हे थोडे लोक करीत रावतले पण आमी आमचो फोकस जो आसा आमचे जे काम आसा आमी तेजेर आमी कुशीन सरपाना विकास गोंयचो करपाचो तो बरे भाशेन करतले गोंयचे लोकांचे बरे कल्याण करतले आणि बरेपण लोकांक ते दिसून येतले Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.